Maria mai curpeci Kota venzololeli Maria mai moja Jesuci Maria mai moji Maria mai curpeci Kota venzololeli Maria mai moja Jesuci Maria mai moji तेरसाचे भक्ती पोण चलून मेल्ल्या मानेसली गोरी फेर्नांडीस आणि संगात्यांक देव बरें करूं म्हणटा लूर्द मायेच्या या दबाजीक परबेक हजर जाल्ल्या सर्व लूर्द मायेच्या भक्तिकांनो तुमकां सोमेस्तां जेप्पो सान जोसेफ इर्गज तशेंच व्हाईट फ्लावर सोशल सर्व्हिस मुवमेंट जेप्पो हांच्या तर्फेन या भक्ती कार्याक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा एक घट्ट ताळयो दिवन आमी एक फुल जायांगी भोव बरें मुरी मायेचे खंडीस आमकां आशिर्वादांक गरज आसात या भक्ती कार्याक आमचे मदें हजर आसात सबार धर्मीक भयण्यो सबार फिरगजीची लूद मायेची भक्तिकां तशेंच आमच्या फिरगज घरां तांच्या सहकारानच हे लूद मायेचें फेस्त आमी आचरण केलां तुमकां सर्वांक ह्या लूद मायेच्या फेस्ताच्या परबेक हांव स्वागत म्हणटा मोगाचेनो फाटल्या सबार वर्सां हांव व्हाईट फ्लावर सोशल सर्व्हिस मुवमेंट जेप्पो हांच्या मुखेलपणाखाल चलोवन आयिल्ले लूद मायेचें देवासांव थोड्या वर्सांत हांव जेप्पो फिरगज विगार आनी व्हाईट फ्लावर एसोसिएशन हांच्या मुखेलपणाखाल विशेष रितीन पुरुषावार मिसाच्या बलिदानाचो वेळ आमी तें आचरण करता ह्या फेस्ताक तयार जावन 9 दिसांचे नोवेन चलोवन व्हरून वर्सान वर्स नोवेनाक एक संदेश आसा करून हर एका दिसा विविध याजकां मुखांत्र पवित्र पुस्तकाच्या वाचपा वयर मुरये मायेक संबंधी आमकां शिकोवन मेळटा ह्या भक्ती कार्याक सबार भक्तीक विविध फिरगजेतावन हजर जातात हांगासर मुरयेचें भक्तीपण वाडत आयलां भक्तीक आपल्यो विणवण्यो मुरये मायेच्या पांयां थळा दवरतात आनी मुरी माय तांकां ते उपकार मागोवन धाडटा मोगाचेनो आयच्या पुरुषमाची मांडावळ ह्या परी आसा थोड्याच वेळान मुरयेची इमाज दुंपोवन आशिर्वादाचें कार्य चलोवन व्हरतात जेप्पो फिरगज विगार मानादीक बाब मॅक्सिम सोजो पुरुषमाची मांडावळ ह्या परी आसा पयलो कुरीस उपरांत आल्तार भुरगीं ल्हान नेणटी भुरगीं बँड लोक रंगाळ सत्री घेवन युवजणां तशेंच निमाणे लूद मायेचें सुंगर आयिल्लें वाहन मोगाचेनो
लूद मायेचो पुरुषांव जेप्पू सांजुजे नगरांतावन मरिया नगरा उपरांत जेप्पू इगर्जेक समकता सर्वांनी जेप्पू इगर्जेक उक्त्या मैदानार सांगता मेळचे मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवचे हे भक्ती कार्य बहु सुसज्जित रीतीन मांडून हाडला हे फळाभरीत रीतीन आणि यशस्वी रीतीन चलोवन व्हरच्याक आणि कार्य रुपार जावच्याक तुमच्या सर्वांचो मोठो सहकार हांव मागता पुरुषावार शिस्त मागणे कोंताचें भक्तीपण कांतारांक गावन ह्या परबेक नवो अर्थ दिवच्याक हांव तुमकां उलो दितां मोगाच्या 9 फाटल्या 9 दिसांचें हें भक्तीपण यशस्वी जायजेच तर सबारांचो हात सांगात आमकां मेळ्ळा लूद मायेचें भक्ती कार्य मांडून हाडल्या जेप्पो फिरगजविगार मानादीक बाप मॅक्सिम सोजू तशेंच व्हायट फ्लावर असोसिएशनाचो घडणार मानेस विजय आल्फ्रेड अध्यक्षीण मानेस जसिंता आल्फ्रेड कार्यदर्शी मानेस सतीश फोन्सेका तशेंच कार्यकारी समिती आनी सर्व सांदे हांचो मनपूर्वकी काळजांतावन हांव देव बरें करूं म्हणटा घट्ट ताळयो दिया तांकां ह्या भक्ती कार्याक हाजर आसात आमची सर्व सिस्टरां सबार दीस तवण्या 9 दिसांच्या नोवेनाक सबार धर्म भयण्यो हांगासर हाजर आसून हे भक्ती कार्य तांणी यशस्वी केलां तुमच्या मिसा वावरांत आमी सर भक्तिकां तुमकां बरें मागता देव बरें करूं सिस्टर ಈ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿರುವರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೂದ್ ಮಾತೆಯ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ या व्यक्तीन हर एक पोटी मुरये मायेक फूल या फुलाची पाकळी देऊन ताणे केदाळे साकार दिल्लो आसा भोव अपुर्बायेचे लूद मायेची इमाज आज फुलांनी शृंगार आयला आणि हर एका रितीन तो आमकां मोठो सहकार दिवन आमच्या ह्या परबेक तो सहकार दिता ताका आनी ताच्या कुटुंबाक आमी सर बरें मागता मुरये मायेची कृपाळ आशिर्वादां ताच्या कुटुंबाचेर सदां आसूं दी म्हणटा आयच्या दिसा बँडाच्या नादान या संभ्रम दोडतो केला जेप्पो नायटिंगेल ब्रास बँड हाचो मुखेली मानेस प्रज्वल फ्रंटोरो आनी सक्कड सांगात्यांक एक घट्ट ताळयो दिया हर एका रितीन आमकां ते सहकार दिवन आसात तुमकां सर बरें मागता तशेंच तुमच्या सर वावराचेर मुरये मायेची कृपाळ आशिर्वादां मागता मोगाच्या 9 फाटल्या 9 दिसांच्या नोवेनाच्या तरसाच्या भक्तीपणाक ते सोलोवन मोरूंक कुमो केल्ल्या फिरगजीच्या वाड्याच्या गुरकार प्रतिनिधी आणि तशेंच हर एका रितीन कुमकेचो आधार सहकार दिल्ल्यांचो उडास काडटा देव बरें करूं म्हणटा आनी मुरये मायेची कृपाळ आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागता सर्वांक परत देव बरें करूं ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೂತ್ ಮಾತೆಯ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಆಶಿಸಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಮುಂದುವೇ ಸಹಕಾರ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಕೆಲಸದ ಮಿತ್ ಆಶಾ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೂದು ಮರಿಯಮ್ಮ ಇರ್ನ ಬಕೈನ ಕುಟುಂಬದ ಮಿತ್ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ರೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತದ ಪಾತಿರುವ तुमच्या सर्वांच्या ताळ्यान मानेस राकेश शेट्टी एक घट्ट ताळयो दिवन आम्ही स्वागत करूया थँक्यू सर थँक्यू सो मच आता लूद मायेची इमाज आशीर्वचन करून आम्ही पुरुषावार वस्तूंची मांडावळ करता
दयेकन सर्वांनी एक घडीभर उभे रावचे. मोगच्यानो आयच्या दिसा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. लुर्द माय आमची भलायकेची माय आमच्या संगी आसा. आज लुर्द मायेचें फेस्त आचरण करता आसतना सगळ्या संवसारार पिडीस भाव भयणी पसत वर्ल्ड डे ऑफ सिक आमी आचरण करता. आमच्या कुटुंबांनी आसलेल्या सर्व पिडीस भाव भयणी प्रायवन भाव भयणी देवाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. मरिये मायेची विशेष आशिर्वादां आनी बेसांवां ह्या संदर्भार आमी मागया. मरी माय भलायकेची माय आमकां आमच्या कुटुंबाच्या सद्याक आमच्या भाव भयणीक आमच्या भोंवतणी आसलेल्या समेस्तांक बऱ्या भलायकेच्या देणे दिवन दी म्हणून आमी मागुया. ह्या संदर्भार हॉस्पिटलांनी आसच्या पिडीस प्रायवंत कस्ततल्या भाव भयणी बसत आनी आमचे लागीं मागोवंक सांगिल्ल्या सगळ्यां बसत ह्या वेळार आमी मागया. परशावर आमी वांटेली जाता आसतना मरी माय आमच्या वाठारांत सदांच आमकां समाधानान जियो आशिर्वादान आनी बेसांवांनी भरून दी म्हणून प्रत्येक रितीन आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गींच्या भोवमुगाळ बापा मरिये मायेक तुवें आमकां दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तेज्या आश्रयकान आमी जियेत आसतना आमकां तुज्या सक्तेन भर. आमच्या माये मुखांतर सदांच आमकां रक्षण लाभाशें कर. आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या सर्व शाद्यांचेर आमी जियोवच्या जाग्यार वावर करच्या जाग्याचेर मरिये माये मुखांतर आमकां तुज्या बेसांवांनी भर. सदांच आमच्या मायेची भुरगीं सावन जियोवंक आमकां प्रेरण दी आनी आमची दिसपडटी जिणी बऱ्या रितीन जियोवंक तूं आमकां आदार आनी सकत हो कर. हो पुरशांव आमी काडटा आसतना मरिये मायेक मान करूं आनी तेचे मुखांतर देवान आमकां केल्या सर्व उपकारांक आमी अर्गां दिवंक तुजी ससाय आमकां फावो कर. सर्व आमचे ते सभा इरादे मरिये माये मुखांतर देवाक आमी समर्पण दिता आसतना आमचेर तुजें दराळ आशिर्वाद आनी बेसांव घाल. एक आमच्या बापा एक नमान मरिये एक अनंत बापा सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजे कशें सरगार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले संतुजे सांगाता स्त्रियांत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेसो भगवान मरिये देवाचे माये आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. मरिये मायेचें गीत आमी गावया. मरिये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी ओलो मारताव माये आमी तुजी भुरगीं. तूं आमची माय तूं आमकां जाय तुजे सरशी येता. विघ्ना आनवरान सुखा दुखान माय तुजो आधार मागता. विघ्ना आनवरान सुखा दुखान माय तुजो आधार मागता. मरिये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो मारताव माये आमी तुजी भुरगीं. आतां पुरुषाभार सांगात आंगडचे आनी पुरुषाभार मरिये मायेक मान करून इगर्जेच्या कुशीन आमी सोंपकोवची. देव बरें करूं फादर. भोव अपुरबाय रितीन मागणे विधी सोडून मेल्ल्याक दयेकन मांडावळ तुमी शिस्तेन पाळची. पयलें कुरीस आलतार भुरगीं ल्हान नेणटी भुरगीं उपरांत बँड लोक रंगाळ सत्री घेवन येवजना लूद मायेचें सुंदर आयिल्लें वाहन वाटेर मागणे तशेंच कंथारां तशेंच शिस्त सांबाळून आमी हो पुरशांव बऱ्या तरान सोंपोवंक तशेंच जेपू सांजुजे नगरांत तावन मरिया नगराक वचून उपरांत आमी सर्वांनी सांजुजे फिरगजीच्या उक्त्या मैदानार मिसाच्या बलिदानान सांगाता मेळचें. परत एक पोटी हांगासर आयिल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. जपो फिरगज विगार मनादीक बाब मॅक्सिम सोजो तशेंच श्रीमान पद्मराज पुजारी ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ
हृदयपूर्वक ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. सर्वांनी पुरुषांक सहकार दिवचे.
मान मोरिये उर्पेन भरले सोमी तुझे सवे आसा स्त्रियामृत तू सवे स्त्रियामृत तू सवे मान मोरिये उर्पेन भरले सोमी तुझे सवे आसा स्त्रियामृत तू सवे
Manglur Yeshide, New Red Hulda, Sahabeta Kacha, Yada Kasave, Vidita Chim Sankatana, Amisur, Ubiravia, and Yapovitri Ritindo, Wanto Zivia. बलूनान तयार केल्ले कोंत वयर सोडतले हांव गवळी बाप आनी सर्व येजाकांनी तशेंच गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी व्हायट फ्लावर एसोसिएशन हाची अध्यक्ष आनी कार्यदर्शी तुमी सर्वांनी सांगात दिवचो. संतोषाच्या आईच्या दिसा मोरयेच्या फेस्ता दिसा बापा पुता पवित्रत्म्याक भक्तीन वंदिया सडवणेच्या इतिहासान चरणदासीच्या जीवना विचित्र कृत्या केल्या देवाक आमी हसिया देवान संसाराचो मोग केलो आपल्या पुता संसारी धाडलो मोरये खुशी जगमोनी जालो बापा काळजान सोडवून दार जालो देखून मोरये संगी आमी सर मेळया देवा करगा बलिदान भेटोव्या देखून मोरये संगी आमी सर मेळया देवा करगा बलिदान भेटोव्या संतोषाच्या आईच्या दिसा मोरयेच्या फेस्ता दिसा बापा पुताक पवित्रत्म्याक भक्तीन वंदिया सडवणेच्या इतिहासान चरणदासीच्या जीवन विचित्र कृत्या केल्या देवाक आमी हसिया संतोषाच्या आईच्या दिसा मोरयेच्या फेस्ता दिसा बापा पुताक पवित्रत्म्याक भक्तीन वंदिया सडवणेच्या इतिहासान चरणदासीच्या जीवनात विचित्र कृत्या केल्या देवाक आमी हसिया. ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावा ह्या पर्याशात 10व्या वर्साचो जल्म दिवस आचरण करच्या संदर्भार देवाकर गांधिता ओविना प्लटिना जल्म दिसाच्या संदर्भार देवाकर गांधिता सलमन ओरोना
अर्गामिसा ह्या पर्यासा देवान केल्ल्या सर उपकारांक शमित आनीक शनोज फेर्नांडीस, लविना रोड्रिगस आनी कुटुंब, देवादीन राजेश पेरेराच्या आत्म्या पासत मिस्तिता जुनिता डिसिल्वा आनी कुटुंब, देवादीन राजेश पेरेराच्या आत्म्या पासत मिस्तिता अनिता डिसिल्वा आनी कुटुंब, अर्गामीस आईडा डिसोजा आनी कुटुंब, शांत मस्करेनस आनी कुटुंब, वियोन आनीक रिशल डिसोजा शक्तिनगर, लविना डिसोजा, ऑसवर्ल्ड मेंडोन्स आनी कुटुंब, शर्लिन मॉरस आनी कुटुंब, सिस्टर फिलोमिना मॉरस, प्रकाश बारोस आनी कुटुंब, फ्लॉयड आनीक फेडोरा सांतोस आनी कुटुंब, 20 आनी 4 वर्सांच्या लग्ना दिसाच्या संदर्भार देवाक अर्गां दितात रिसॉल्ट आनीक स्टेल्ला रॉच आनी कुटुंब, अर्गामीस विविन विशाल कुटिना, विनेट कोलास आनी कुटुंब, शालोन आनीक शारोन डेसा, एडमंड आनीक लिनेट डिसोजा आनी कुटुंब, लॅन्सी आनीक जसिंत मस्करेनस आनी कुटुंब, दिया डियोना आनीक दिव्या वियोना डिसोजा, देवादीन जॉय लॅन्सी डिसोजाच्या आत्म्या पासत मिस्तिता जैसन आनीक जुलेट फेर्नांडीस, देवादीन कॅथरीन सल्डानाच्या आत्म्या पासत मागोंक विनंती आसा जीन सल्डाना आनी कुटुंब, देवादीन जेरी डिसोजाच्या आत्म्या पासत डोरीन डिसोजा आनी कुटुंब, देवादीन वॉयलेट नेल्सनाच्या आत्म्या पासत डोरीन डिसोजा आनी कुटुंब, देवादीन डॉल्फी डिसोजाच्या आत्म्या पासत डोरीन डिसोजा आनी कुटुंब, देवादीन जेराल्ड डिसोजाच्या आत्म्या पासत ट्रेसी डिसोजा आनी कुटुंब, प्रत्येक त्या सवा पासत आनी बऱ्या भलायके पासत मागोंक विनंती आसा आल्बर्ट डिसोजा, प्रत्येक त्या सवा पासत भुरग्यांच्या परीक्षेच्या वेळार जोहान पर्ल प्रियल मेगना बारोस आनीक व्हाईट फ्लावर असोसिएशनाच्या सर्व संद्यां पासत आनी सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या संद्यांच्या त्या सवा पासत आमी मागया. आयच्या दिसा सबार सणांनी हें फेस्त आचरण करूंक मुर्तोम दिला. सक्कड मुर्तोम घरांच्या त्या सवा पासत फाटल्या 9 दिसांनी नोवेनाच्या वेळार आनी आयच्या दिसा सगळो संभ्रम बोवापूर बायेन आचरण करूंक मांडावळ गेल्ल्या कुमोक केल्ल्या सेवा भेटयलेल्या सर्वांचो उगडास घडून सगळ्यांच्या त्या सवा पासत लुर्द माये मारिफात देवा लागीं आमी विनंती करया. देव आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या भाव भयणीचेर प्रत्येक रितीन आशिर्वाद घालूं दी म्हणून आमचे मागणें जावं दी. आज वर्ल्ड डे ऑफ सीख असो दीस आचरण करता आसतना आमच्या कुटुंबांतल्या सक्कड पिडेस भाव भयणीचो एक गरीबर उगडास कडून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तांकां बरी भलायकी मेळचे पासत आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. शांती तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. लूद सायबिणी थंय म्हज्या भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, लूद सायबिणीचें फेस्त आमी हांगासर संभ्रमान करच्या खातीर सांगाता मेळ्ळ्या. फेब्रुवारीच्या 11 तारखेर मोरी दिश्टी पडल्या विशांत आतां प्रस्तावनांत आमी आयकलें. लूद सायबीण आमकां मोगाची आनी देखून तिचें फेस्त संभ्रमान दबाजान आचरण करच्या खातीर, तिची मजत मागच्या खातीर, तिची कुमो सोगच्या खातीर आमी ल्हान आनी व्हडा हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या. ह्या फेस्ताचे शुभाशय तुमकां हांव पाठयतां. लूद सायबीण आमची मोगाची आमकां राखून दी, सांबाळून दी आनी आमच्यो गरजो तिच्या पुता जेजू कडेन मागून आमकां ती सुदारसून दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. भावानो भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान आमी फोवता तरान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून पातकांची दुगदन बक्षाने मागया. सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत म्हगे सदां जावं उपकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
सोमिया काकुटकर सोमिया काकुटकर क्रिस्ता काकुटकर क्रिस्ता काकुटकर सोमिया काकुटकर सोमिया महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढतात आमची काकुटकर आमची काकुटकर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 सर्वेस्परा अगणित काकुळतीच्या बापा आमचे अस्कत काय तुजो आदार आनी आसरो जोडूंक आमी अत्रेकताव पातका खता विणे गरबी संभवलेले तुझ्या पुताचे मायाची विनवणी कणवळ्यान मानून घे आनी आमकां सर्व पिडे शिडेंतली राखून कुडी आत्म्याची भलायकी आनी शाश्वत शांती दी म्हण विश्वासान आमी तुजे लागीं मागताव आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान इजाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वचप जेरुजलमा सवे संतोष बरी जाया तिचो मोग करतेल्या सगळ्यांनो तिचे पसत उल्हास करा तिचे पसत रुदन करतेल्या समेस्तानो संतोष बरी जाया तिचे सवे संतोष बरी जाया बुजवण दितेली तिची स्थाना चिवून दादोशी जाया तिच्या भरलेल्या हृदयांतले आनंदान पियेया कित्याक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा एके नये परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी बरोवन वमतता त्या वळा परी राष्ट्रांची संपत्ती तिच्या बाळांक हांडीर बसोवन व्हरतेली आनी उस्क्यार खेळयतली जशें एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो जेरुजलेमान तुमकां बुजवण मेळटली तुमी हें देखतेल्यात आनी तुमचें काळीज संतोसतेलें
तुमच्यो कुडी तणापरी फुलतल्यो सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक उगडापो जातलो पूण ताच्या दुस्मानांक ताचो क्रोध देवाचे उतार हे बलात्कारांक बरयल्या पत्रांतले वसप भावा भयणीनो नेमलेलो काल परतीसतस देवान आपल्या पुताक धाडलो एक स्त्री येता तो जल्मलो आनी नियमशास्त्र काल आसल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले दमदूत करचे खातीर नियमशास्त्र काल तो जल्मलो आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हूण व्हडल्यान उलो करता तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्ही पगार पूत आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजसो वारेसदारी तूं जालाय देवाचे उतार हे Amore
सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमच्याय सवय आसूं. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. त्या दिसांनी गलिलेच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या सिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेन्ना जेजूच्या आवयन ताका सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तो ताच्या आवयन साकरान सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांच्या सिद्धसरीच्या दस्तुरे प्रमाणे एका एकान 2-3 कोळसे सोमचेत आसले पात्राचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरान सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी ते कांड पर्यंत भरले. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबार सत्सी व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें. तो कंसो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक कुसपून मेल्ल्या साकरा माथें कळीत आसलें. देखून ताणें वरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोणीय जाल्यार उंची वायन पयलो वाणटा आनी सैऱ्यांनी ददोसी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. हें आपलें पयलें सर्ये जेजून गलिलेच्या काना शारांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली. आनीक ताचे सीस ताका सतमंतूंक लागले. देवाचें उतर ये. वाकली तुका क्रिस्ता. म्हज्या भोवमोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, लूर्द मायेचें फेस्त आमी हांगासर व्हडा दाबाजान संभ्रमान आचरण करून आसाव. मोरी बोरवोशाचें हातेर ह्या विशयाचेर आमचो नियाळ आमी करतले. हांव येदोळ तुमी आयकलें. मोरी 1858 इस्वेंत 1958 इस्वेंत फेब्रुवारीच्या 11 तारखेर म्हळ्यार आयची तारीख फेब्रुवारीच्या 11 तारखेर फ्रांसाच्या लूर्द म्हणल्यार एका ल्हानशा हळ्ळेंतल्या मासाबियल म्हणल्या एका माट्यांत ह्या ग्रोट्यांत 14 वर्सांच्या चलयेक बर्नडेट सुबिरू म्हणल्याक मोरी दिश्टीक पडली. फेब्रुवारीच्या 11 तारखेतावन जुलयाच्या 16 तारखे पर्यंत 18 फावटी मोरी ताका त्या चलयेक दिश्टीक पडली. आनी त्या दिसतावन लूर्द समिळच्या ग्रोट्या कडेन विविध पिडेंत आशिल्ल्यांक अजापां मुखांतर बरें जावचें ती अजापां थंयसर जावंक सुरू जालीं. आनी अशें तें अजापां जाल्ले वरवीं लोक हारिहारीनी थंयसर भेट करूंक गेलो. तें एक यात्रीक केंद्र जावंक पावलें. वर्साक सुमार 1 मिलियन लोक थंयसर मोरयेच्या ग्रोट्या कडेन वेतात मोरयेची कुमोक मागोवंक. विशेश तरान पिडेस्तांक थंयसर व्हरून वेतात आनी पिडेस्त साबार पिडेस्त बरें जावन फाटीं वेतात. हांव जो थंय पाविल्ल्या वेळार हांवें खुद्द म्हज्या दोळ्यांनी पळयलें कितलीं व्हीलचेरां थंयसर. कितलीं जाणां थोडीं खटल्यार आसात, थोडीं धरणीर न्हिदोन आसात, थोडीं आवयच्या हुस्क्यार ल्हान भुरगीं आवयच्या हुस्क्यार आसात, खांद्यार आसात. विविध रितींनी पिडेस्तां थंयसर आसात.
एका कुशीन मोरयेची कांतारां आमी आयकता आनी एका कुशीन मोरयेचो तेर्स म्हणून आसात अशें थंयसर ग्रोट्या मुखार मोरयेक मान करनच आसतना मोरयेची ससाई मागतात आनी सांजेचें सक्रामेंताचें बेसांव जातच येवकरिस्ताक पुरुशावार पिडेस्तांच्या कुशीन व्हरतना जायते पिडेस्त थंयसर गूण जावन अजापान जाल्लीं आसात अशें मोरयेचो ग्रोट्टो लुर्द सायबिणीचो ग्रोट्टो अजापाचें एक केंद्र जावंक पावलां आनी मोरयेचें भक्तीपण थंयसर जावन तो आसा हें आमी पळयता बाबानो भयणीनो मोरी बोरवोशाचे हातेर वेपन ऑफ होप मोरी जावन आसा हें आमी मोरयेच्या जिणयेंतच विविध गणितां मुखांतर आमी समजता बोरवोसो म्हळ्यार कितें बोरवोसो म्हळ्यार मनशांक असाध्य जावन अशें देवाक साध्य जावन आसा म्हूण दृढ पट्ट्यांनी हें पयलें मोरयेची जिणी आमी पळयल्यार हें रुजू जाता गब्रिएल बडव्यान मोरयेक म्हळें तूं देवाच्या पुताची आवय जातेली हांव कुंवार आसतनाच तूं एक आवय जावन आसतली आनी सांगताच म्हणालो तुजी मावशी भयण एलिझाबेथ तिच्या मात्र्या प्रायर गर्भेस्त आसा तिका हो 6 म्हयनो मोरी बडव्याक जाप दिवन म्हणटा तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं मोरी असाध्य मनशांक जावन आसलें साध्य जाता म्हूण ओपून घेता आनी अशें मोरयेचो बोरवोसो थंयसर दृढ जाल्लो आमी पळयता मोरयेचे मोरी आनी एलिझाबेथ भेटतात मोरी एलिझाबेथाक भेटोवंक गेल्ल्या वेळार एलिझाबेथ म्हणटा सर्वेस्परान घडोवन येतल्यो म्हणल्यो संगती पातयेल्ली तूं कितली भागी मोडव्यान सांगिल्लें हें मोरयेच्या जिणयेंत आनी एलिझाबेथा जिणयेंत तें घडोवन येतलें म्हणून मोरी पातयेली मोरयेचो बोरवोसो आमकां ती एक देख देवाचेर आमची पातयेनी आमी दृढ दवरची गरज आसा म्हणून मोरी आमकां शिकयता तिसरें बोरवोसो म्हळ्यार जेजूच्या सक्तेचेर या जेजूच्या पदवेचेर दृढ पातयेवचें कानार शहरांत लग्नाक तें कितें जालें आमी तें जाणव तें विवर्सूंक वचना पूण थंयसर वायन म्हणून पडलो मोरी जेजू सची वता आनी म्हणटा तांकां आनी वायन ना जाप दिवन जेजू म्हणटा म्हजो वेळ आजून येवना कितें करूं हांव पूण मोरी निराश जायना बोरवोसो आमकां निराश करिना पापसाहेबान ह्या वर्सा दिल्लो उलो तो दिल्लो संदेश तो मोरी निराशी जायना कितें म्हणटा तें आसल्यार चाकरा कडेन म्हणटा तो कितें सांगता तें करा आनी जेजू तांकां सांगता तें आसल्या 100 बाणांनी उदक भरा म्हण आनी तें उदक वायनांत तो बदलता आनी अशें मोरयेन दवरलो बोरवोसो पातयेनी जेजूच्या पदवेचेर ती संपूर्ण जाता आनी अशें मोरी बोरवोशाचें एक हातेर आमकां जाता म्हणल्यार आमी थंयसर पळोवयात मोरी आमकां प्रत्येक तरान कश्टाच्या वेळार आमकां एक प्रत्येक तरान एक देख दिता मोरी जेजू कश्टांच्या वेळार कुर्सार उमकळलेल्या वेळार मोरी थंयसर वळवळ्याचें मोन तो मरतना मोरी कुर्सा मुळांत आसली जेजूचो मोगाचो आपोस्तोल सांजुवावी आसलो थंयसर ती उबी रावता कुर्सा मुळांत जेजूचेर दिश्ट घालन मोरी कुर्सा मुळांत रावल्या आनी जेजू थंयसर वळवळटा वळवळ्याचें मोन मरता पूण मोरी बोरवोसली कितें म्हणलें जेजून तिसऱ्या दिसा हांव जिवंत जातलो म्हूण मोरयेचो बोरवोसो तो आनी जेजून कितें सांगिल्लें आनी मोरी कितें बोरवोसो नासली तें घडलें जेजू तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जालो आमकां
कश्टांच्या वेळार बरवशान देवाचेर जेजूचेर आमची दिश्ट दवरूंक मोरी आमकां उलो दिता. एक काणी हांवें फाटल्या दिसांनी आयकल्ली. एक ल्हानच्या कुडांत 4 वाती, भावार्थ मोग, शांती आनी बरवसो, ह्यो 4 वाती थंयसर जळोन आशिल्ल्यो. आनी त्यो वाती एकामेका उलयतात, भावार्थ म्हजो. लोकां थंय भावार्थ गेला, मायाक जाला. लोकांन भावार्थ खणला, हांवें कितें आसचें पलवता. दुसरी वात मोग. आतां मोसरान रागान तो बदलून गेला. मोग आमकां पळोवंक मेळना, दिसना, देखून हांवें कितें आसचें पलवता. शांती, संवसारांत शांती बरोवन गेल्या, देखून ती वाती शांतीची वाती पलवता. तर जाल्यार एक धाकटो भुरगो त्या कुडाक रिगता. ह्यो पलवल्ल्यो वाती पळोवन तो रडता. रडतना थंयसर आसली बरवशाची वात म्हणटा, तूं रडा नाका, हांव बरवसो. हांव म्हज्या बरवशान भावार्थ मोग आनी शांती तांकां परतून हांव जिवाळ करता, परतून तांचे थंय बरवसो हांव दुदिता. आनी अशें भावार्थ शांती मोग समाजींत जो आसाशें हांव तांकां परत जिवाळ जावंक कुमो करता म्हूण बरवसो थंयसर सांगता. भावां भयणीनो, मोरी बरवशाचे हातेर आमकां ती बरवशान जियोंक आमकां उलो दिता. भावार्थ मोग बरवसो संवसारांत उणो जाता आसतना आमी मोरये तावन बरवशाची मनशां जावंक आमी शिकात जाय. मोरी आमच्या जिणेंत आमचो भावार्थ मोग शांती जर तर पालवल्या, तो मायाक जाला, मोरी आसा आमकां उजवाड, वातयेचो उजवाड दिवंक, आमकां बरवशान बरोवंक. आनी हें आमी समजून कान घेवचें. मोरये कडेन आमी तें शिकाचें. एक काणी आसा रशियाच्या ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांव मदें. ती काणी अशी, अपोस्तल आंद्रू, पेद्रूचो भाव, तो बेगीनच मार्तीर मेलो आनी ताका बडव्यांनी येवन सर्गाक आपोवन व्हेलो, उखलून व्हेलो. आंद्रू सर्गार पावतना येणें तेणें पळयता खंय. बडव्यांनी विचारलें, तूं कोणाक सोदताय, कोणाक पळयताय? आनी आंद्रू म्हणटा, अपोस्तल आंद्रू म्हणटा, म्हजी मोरी माय म्हज्या पयलें सर्गार गेल्या, ती हांगासर दिसना मो, खंय पावल्या? ते दाडा बडवो ताका म्हणटा, ती हांगासर ना, रडतल्या तिच्या भुरग्यांची दुखां पुसूंक तूं ती फाटी संवसाराक गेल्या. रडतल्या तिच्या भुरग्यांची दुखां पुसूंक ती फाटी संवसाराक गेल्या. अशें बडवो आंद्रू अपोस्तलाक जाप दिता. पळय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मोरी दिश्टीक पडली फातिमांत तेगा भुरग्यांक. लुड्स शारांत आतां आमी म्हणलें बर्नाडेस सुबिरूक पलांगणींत, आनी तशेंच मेक्सिकोंत ग्वाडलुपे थंय असल्या जाग्यांनी मोरी दिश्टीक पडोन खंतींत दुखांत निरासांत आसल्या लोकांक ती बरवशान भरता. तिचो संदेश ती दिता. आनी प्रत्येक तरान तिणें दिल्लो संदेश, तुमी मागा, मागणें करा, प्राजीत करा, अशें म्हणून त्या मुखांतर लोकांक बरवशान बरोवंक ती तवळ दिश्टीक पडली. ती पुनशतां आमी यात्रीक जावन गेल्लीं आमी आयकता. भावानो भयणीनो, मोरी आमच्या जिणेंत आमकां एक बरवशाचे हातेर जावन आसा म्हणलें आमी मानून घेवचें. आमच्या जिणेंत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत जर तर भावार्थ उणो पडला, बरवसो ना, खंत दुखीन जे लोक ताटलेवन गेला,
मोरयेतान आमी शिकया. मोरी आमची माय ती आमकां केदाळय कुमो करूंक आमकां सांगात दिवंक तयार आसा. आमच्या कुटुंबांत कश्ट बेजारा येयल्या वेळार मोरी कुर्सा मळांत तिच्या पुता जेजून कश्टांचें पळोवन थंयसर रावली, पूण बरवशान रावली. आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार निराश जावचें नाका. बरवशान आमी रावया, कित्याक जेजू आमकां बिलकूल सोडून घालिना. आमचो बरवसो निराशी जायना. देवाचेर आमची पातये न्ही आमी थीर दवरया. आमच्या कुटुंबांत आमच्याच जिणेंत जर तर संगती घडटात असाध्य जाल्लें आमी देखता जाल्यार आमी निराश जावचें नाका. मोरये कशें काना शारांत जेजूची पदवी तिणें देखली. असाध्य आसलें ताणें साध्य केलें. उदक आसलो वायन केलें. आमच्या जिणेंत तशेंच, पूण कितें गरज मोरयेन दिल्लो तो उलो मागणें करा. देवाचेर पातयेया, प्राजीत करा. पातक्यांच्या परतोवण्या खातीर तें भेटया. अशें मोरयेन दिल्लो तो उलो जर तर आमी पाळटाव जाल्यार आमची जिणी ती बरवशान भरतली. आमच्या जिणेंत संतोश समाधान बावार्थ घट जावंक साध्य जातलें. तीच मोरी आमकां आदार दिवन दी. लुर्द माय आमच्या पसत विनाती करून दी म्हणून आमी तिचे कडेन मागया. आमेन. उबी रावा. व्हडा पातयेन आमी हांगासर आयल्या मोरयेची ससाय मागोवंक, मोरयेतावन आदार जोडूंक, एका कुटुंबाची जावन बावार्थान एक व्हडले आमी भावनो भयणीनो आमची मागणी आमच्यो गरजो देवाक आमी आतां भेटोवया. तुमची जबाब. मोगाळा बापा, पोय सभेच्या मुखेल्यांनी मोरये मायेचो मोग अणभव करून तिच्या सेगुणा प्रमाणे जिवन तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांक तुजे ससीन येवची वाट दाखोवंक आदार दी म्हूण मागता. सर्व राजकीय मुखेल्यांनी तांकां मेळिल्लो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक, मोरये बरी सेवेच्या स्पिरितान तांचो वावर करूंक तुजे सक्तीन बर म्हूण मागता आसतना अधिकाराच्या आशे खातीर आमच्या देशांत उपजाल्लो मतांधलेपणाचो उजो, धार्मीक संगतीच्यो वायट वापर, धर्माच्या नांवान झूज आनी झगडें आनी दुबळ्या लोकांचें शोशण निवार आनी आमकां समाधानाचे दीस फावो कर म्हूण मागता. आमची राखण करतल्या सुमेस सोजरांक आमकां विविध रितीन आदार दिल्ल्या वैजकांक, नर्सांक, समाज सेवकांक बरी भलायकी दी आनी तांच्या जिवितांत समाधान लाभय म्हूण मागता. सुमीस युवजणांनी आमच्या भुरग्यांनी तांच्या बावर्ती आनी मौल्या बरी जिविता मुखान तुका साक्ष दिवन आनी पवित्रसेबेचे बळादी खातीर जावंक तांकां पवित्रत्म्यान बर. सांगातास आमच्या भुरग्यांक सर विघ्ना अनवारांतले राखून वर. बऱ्या फुडाराचे देणे फावो कर म्हूण मागता. आयचो ओ लुर्द मायेच्या संभ्रमाचो दीस पिडेस्तांचो दिवस म्हूण आचरण करतना
विविध पिढे वरवीं कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणींक तांचे कश्ट सोंसणिकायेन सोसूंक जाय असो आदार दी. सांगातास तांची सेवा करतेल्यांक बळ भलायकी आनी मतीची समाधान फावो कर म्हूण मागता. फाटल्या 9 दिसांनी लूर्द मायेच्या नोवेनाक हजर जावन विविध त्या सावांक घेवन तेरसाच्या भक्तीपणांत हजर जाल्ल्या सर्वांक तुज्या बेसावांनी बर. तुजी कुशी वयतर आमी मागलेले उपकार मुरये माये मुखांत आमकां फावो कर म्हूण मागता. हे पेस्तसो संभ्रम आचरण करूंक मुद्दम दिवन उदार मन दाखयल्या सर्वांचो, वस्तू रुपान दान दिल्ल्या सर दानीचो, सेवा भेटयल्या सर भक्तिंगांक आनी सहकार दिल्ल्या सर्वांक तुज्या बेसावांनी बर आनी 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दी म्हूण मागता. येवकारिस्ताच्या मेजा बावारी हजर जाल्ल्या आमी सोमेस्तांनी कुटुंबान सांगाता बसून तरसाचें भक्तीपण आदारूंक तिच्या मोगान आमची कुटुंबां रुपीत करूंक तुजे सक्तेन आमकां बर म्हूण मागता. आमच्यो वैयक्तीक गरजो कळरांतावनूच बापाक भेटोवया. भोव मोगाळा बापा, लूर्द मायेचें फेस्त करूंक हांगासर आमी सांगाता मेळिल्ल्या वेळार आमी तुका प्रत्येक आयच्या दिसा पासून अर्गां दिता. लूर्द सायबीन आमची मोगाची माय, आमकां ती सदांच जाय. आमच्यो गरजो तिच्या मरिफात आमी तुका भेटयता. दयेन त्यो स्विकार कर. आमी मागिल्ल्याच्या चड आमकां कितें गरज आसा म्हणलें तें तूं जाणाय. आमी ह्या संतोशान समाधानेन बरेपणान एकामेकाच्या मोगान आनी सेवेन जिवंक आमकां गरज आसची कृपा आनी आदार दी. हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानाक हजर जाल्ल्या सर्व भक्तिकांक तुजी आशिर्वादां बर. तांच्यो सर्व गरजो तूं स्विकार कर आनी तांकां तूं समाधान दी, संतोश दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आतां कानिकेचो पुरशांव जी कोणे कानीक हाडल्या तांणी कानिकेच्या पुरशांवाक मेळचे. कसलोच आवाज करिनासतना भक्तीपणान काने करपुंची. आमी
आमची कर तूं कणमोळी मोगाळ सर्वांचो मोग करूंक शिकय सदां काळ मोगा उज्यान तुज्या काळजांची पेटय चेतन नवे जिणे तूं आमकां लाभय माया मोगान आमी जियेंक संवसारांत मोटू आमचे बापा कुरपेचो शिवून माया मोगान आमी जियेंक संवसारांत मोटू आमचे बापा कुरपेचो शिवून गोवांचो हुंडो आनी दाकांचो होबाय सर्गेच्या बापा आमी तुका भेटयता क्रिस्ताचे कुडीर रक्तान हुंडो वायन बदलून जिविताचे काण आमकां दिवून परता जिविताचे कश्ट तुका भेटयता तुजी दया आमचे दाखय मन मागता वेल्या सेवेची बेसावाशिता सगळ्या तुजी साक्षात हर प्रयत्न करता माया मोगान आमी जियेंक संवसारांत मोटू आमचे बापा कुरपेचो शिवून माया मोगान आमी जियेंक संवसारांत मोटू आमचे बापा कुरपेचो शिवून गोवांचो हुंडो आनी दाकांचो होबाय सर्गीच्या बापा आमी तुका भेटयता क्रिस्ताचे कुडीर रक्तान हुंडो वायन बदलून जिविताची खाण आमकां दिवून परता म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात सर्गीच्या बापा तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवन हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो लोर्द मायेक नित्यांवकारी मोरयेक आमी आज नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता आपल्या आवकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात
तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळो म्हूण आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावनच ते पर्यंत तुका निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा म्हणून हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगात, पदकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्ताचो गुट परगडुया. बापा, आमचे सडवणे पसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्रगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवी सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सगळें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं
आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवोन अवपार मरयेच्या तुज्या बगेवोन तूं धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या बगेवोन तूं झुजेच्या आनी सोमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इस्तगात मेळ्ळी. तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पावल तशेंच निवृत्त लुईस पावल आमचो गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजी तुवें एकठांय केले हा तुज्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दाय करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींची काकूत कर आनी तुज्या इश्टागतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताच्या उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमी देवाची भुरगीं हांगासर भावार्थांत एकवटून आसाव. जेजून आमकां बापा कडेन मागोवंक एक मागणें शिकयलें. तेंच आमच्या बापाचें मागणें म्हणून बापाक मोगान उलो मारया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी सर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सगळ्यांक बक्षयता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दिनाका, आमकां निवार. सरस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. भावां भयणीनो, एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढले आमची काकूर कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढले आमची काकूर कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां ताणें आपयला. आमी खंडीत सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯ ಸಮಯ. ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಕಥೋಲಿಕರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. जीविताच्या दातरा जेसू आमच्या मैमेच्या सोडवणारा काकुतीच्या सागोरा राखोणेच्या पागोरा काळजांती देव कुंवरा जीविताच्या दातरा जेसू आमच्या मैमेच्या सोडवणारा काकुतीच्या सागोरा राखोणेच्या पागोरा काळजांती देव कुंवरा उंडो तूं जिविताचो सासणीक जीव आमकां दिवचो सरकारासाक व्हरून पावचो उंडो तूं सडवणेचो उंडो तूं जिविताचो सासणीची आमकां दिवचो सरकारासाक व्हरून पावचो उंडो तूं सडवणेचो जीविताच्या दातारा जेसू आमच्या मैमेच्या सोडवणारा काकुतीच्या सागोरा राखोणेच्या पागोरा काळजांती देव कुंवरा जीविताच्या दातारा जेसू आमच्या मैमेच्या सोडवणारा काकुतीच्या सागोरा राखोणेच्या पागोरा काळजांती देव कुंवरा बोरो गोळी तूं आमचो आसवो सरो दिवन पोसो नितळ उदकांत तान बागोवचो गोळी तूं आमकां राखचो बोरो गोळी तूं आमचो आसवो सरो दिवन पोसो नितळ उदकांत तान बागोवचो गोळी तूं आमकां राखचो जीविताच्या दातारा जेसू आमच्या मैमेच्या सोडवणारा काकुतीच्या सागोरा राखोणेच्या पागोरा काळजांती देव कुंवरा जीविताच्या दातारा जेसू आमच्या मैमेच्या सोडवणारा
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत आंकवार मोरयेचो उडास काडून सर्गीचें जिवीत दितेल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकार मयेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. एक घडी बरो उबेन रावा. आज आमी वर्ल्ड डे ऑफ सिक पिडेस भाव भयणी पासून प्रत्येक रितीन आमी मागता भलायकेची माय लोर्द माय सर्व पिडेस भाव भयणीक विशेष रितीने आशिर्वाद दिवन दी म्हण आमी मागुया. सायबीन मायेच्या नवेन तुमच्या कडतिल्यांत आसा निमायना पेजीर ते मागणे आमी म्हणया. त्या उपरांत गोवळी बाप पिडेसां पासून विशेष मागणे करतलो. सकड पिडेस भाव भयणीचो आमी उगडास काडया. आमच्या कुटुंबांत हॉस्पिटलांनी आसच्या आमचे लागीं मागोंक सांगल्या हर एक पिडेस भाव भयणी पासून विशेष रितीन आमी मागया. सगळ्या संवसारार पिडाशेडा वरवीं पिडेशेडे वरवीं कस्ततल्या लोकांक मरी माय आदार दिवन दी. सायबीन मायचे मागणे सांगात आमी म्हणया. देवाचे माये आमचे शेकाये कथावेन अंकवार मरये पिडेसांचे भलायके पातकांच्या आश्रया दुखेसांचे बजावणे आनी आमचे मोगाळ लुर्द माये आमचे कस्त दूख आनी पिडाशिडा तो सर्व शणाय. लुर्द शहरांतल्या ग्रोट्यांत तो दिश्टेक पडलेले घडयेतावन आज पर्यंत सबार शणांक विविध उपकारतून देवा तावन जोडून दिताय. तुजे मजतेन आमकां येदोळ पर्यंत मेळिल्ल्या सर्व उपकारांचो उगडास काडून देवाक आमी अर्गां दितना आमकां हेरांतय उपकारी मनाची जावंक प्रेरण दी. भोवमोगाळी माये तुजे मजतेन सबार सणांक कुडीची आनी मोतेची भलायकी लाभल्या. आमी तुजी भुरगीं तुजे आवय सारक्या मोवाळ मोगाचेर पातयेवन तुजे सरशीं धांवून येता आनी आमच्या काळसाचे अत्रेक तुजे समोर दवरता. सर्व वायटा विघ्नांतले वाऱ्या वादळांतले अवघडा अनवरांतली आनी दुस्मनाच्या हातांतली आमकां राखून व्हर. बऱ्या आनी सताच्या वाटेन आमची मेटा तूं सांबाळ. आकस्मीत ना तयार मरणांतले आमकां निवार. पातकांतावन आमकां पयस दवर. कस्ता वेळार फातयेनेन आनी तिरासणेन तुज्या पुता जेसूची देख घेवन देवा बापाचे कुशेक खालती मान घालूंक आमकां कृपा जोडून दी. देवाच्या मोगाक पात्र जाल्ल्या ये लुर्द माये आमचे पासून आमच्या भुरग्यां पासून आमच्या कुटुंबा पासून आमच्या धर्मिका पासून आनी आमच्या फिरगस कुटुंबा पासून देवा लागीं विनंती कर. सांत बेर्नादेता हांगासर ह्या संभ्रमाक हजर जावच्या समेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद मागोवन दी. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजे कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगाता स्त्री आमी तातूंत सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेसो महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आता गोवळी बाप पिडेस भाव भयणी पासून विशेष मागणे करतले. सकड पिडेस भाव भयणी पासून आमी मागया. भगवंती मोरये आमचे माये तुज्या पुतान आपले गूण करचे सक्तेन सबारांची पिडा गूण केल्ली. आज विविध तरांच्या पिडेंत कश्टांच्या आमच्या भावा भयणींचेर तुज्या पुतान आपलो गूण करचो हात दवरिशें तूं दया कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देखून बसया आनी लुर्द मायेच्या भक्तिकानो पयल्यान पयलें हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक प्रायवंत भाव भयणींक परगांवांत आसलेल्या कुटुंबाच्या सद्यांक सैऱ्या धैर्यांक सांसुसेच्या फिरगजेच्या आनी व्हायट फ्लावर एसोसिएशन ह्या संघाच्या तर्फेन लुर्द सायबीनेचे फेस्त हांव मागतां. भलायकेची माय लुर्द सायबीन आमकां समेस्तांक बऱ्या भलायकेच्या देण्यांनी भरून दी म्हणून हांव विशेष रितीन मागतां. आयचो हो संभ्रम दडतो करूंक आमचे संगी आसात मंगळूर दिएसीसीचो निवृत्त गोवळी बाप अदीक मानादीक लुईस पाऊल सोज,
व्हडा संतोषान आईच्या मिसाचे प्रधान यासक जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन जगतो संदेश दिवन आमकां आमचे पसोवतांनी मागणी केला. तांच्या हसरपणा वरवीं आयच्या संभ्रमाची सभाय दडती जाल्या. तांच्या उदारपणाक सर्व फिरगसकारांच्या तर्फेन तांकां हांव देव बरें कर म्हणटा आनी तांच्या मिसावांत हांव शैत मागता. आमच्या गवळी बापांक 84 वर्सां प्राय जाली, पण तांचो हुरूप पळयतना 48 वर्सां बरी दिसता. जावं तांचो भर्म, जावं तांचो वॉयस, सिंगींग आनी तांणी मीस भेटोवची रीत हें सगळें एक बोवा पुरबेची जावन आसा. प्राय एक लस दिसचे बरी बोवा पुरबायेन हें करून आसात. देखून सगळ्या फिरगसकारांच्या तर्फेन परत तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांचो हुरूप आनी चड जावं दी, बऱ्या भलायकेचे देणे देव तांकां फोव करूं दी म्हणून प्रत्येक रितीन ह्या संदर्भार हांव मागता. जोरान आनी पडी ताळयो दिवया. आयच्या ह्या संभ्रमाची सभाय दडती करूंक आमचे संगी हजर आसात. सेमिनरीचे यासक, वाराड्याचे आनी तशेंच धार्मीक मेळाचे यासक. तांकां सर्वांक एकाच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावान सयत मागता. 9 दिसाच्या नोवेनाच्या वेळार देवाच्या उतरांचो नियाळ दिवंक सबारशण यासकांनी आमकां कुमो केल्या. ह्या सर्व यासकांचो प्रत्येक रितीन हांव उपकार बावडटा आसतना तेर्साचें भक्तीपण चलोवन वेल्ल्या सर्व वाड्या घरांचो आनी गायन मंडळीच्या संद्यांचो प्रत्येक रितीन हांव उपकार बावडटा. लुटसमायेच्या संभ्रमाक हजर जाल्ल्या सर्व धार्मीक भयणींक देव बरें करूं. आल्तार मांडूंक कुमो केल्ल्या इन्फंट मेरी कॉन्व्हेंटाच्या धर्म भयणींचो आनी आमच्या मिसां वावरान सर्व रितीन आदार दिवच्या इन्फंट मेरी कॉन्व्हेंटाच्या सर्व धर्म भयणींचो सिस्टर सिल्विया फर्नांडीस कॉन्व्हेंटाची सुपिरियन आनी सर धर्म भयणींक प्रत्येक रितीन हांव उपकार बावडटा. तशेंच आयच्या दिसा आल्तार मांडूंक धर्म भयणींनी तशेंच फिरगसकारांनी कुमो केल्या. कोणाचीच नांवां कडेन नासतना सगळ्यांक प्रत्येक रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या फेस्ताचो संभ्रम चलून व्हरूंक सर्व रितीन आदार दिवच्या फिरगजेचो उपाध्यक्ष मानेस ऑल्विन मिरांदा, कार्यदर्शी श्री मरिटा डिसोजा, सातवाड्याचे गुरकार प्रतिनिधी आनी सगळ्या गवळीक परिशदेच्या संद्यांचो संघ संस्थांचो प्रत्येक रितीन उपकार बावडटा आसतना सर्व फिरगसकारांचोय हांव उपकार बावडटा. कदलां मांडूंक आनीक काणीक एकठांय करूंक कुमो केल्ल्या आमच्या सर्व युवजणांक, अपुरबायेचें गायन केल्ल्या गायन मंडळीच्या संद्यांक, मुखेलपण घेतल्या श्रीमती शर्ली फोंटेरो, तशेंच वाजंत्र खेळोंक आयच्या दिसा कुमो केल्ल्या श्री सायमन पायस बजाल आनीक आयवन बेंदूर हांकां हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आनी एक बहीण थंयसर वॉयलेन खेळटा तेकाय हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. लुर्द मायेच्या ग्रोट्ट्यांत हांवन इगर्जे पर्यंत सगळ्या पुरशांवांची मांडावळ केल्ल्या आनी वाट सुरंगार आयल्या व्हायट फ्लवर एसोसिएशनाच्या संद्यांक आनी कुमो केल्ल्या फिरगसकारांक देव बरें करूं. ह्या संभ्रमाक विविध फिरगेचे तावन सयत लोक हांगासर आयला. मरिये मायेच्या भक्तिकांक प्रत्येक रितीन देव बरें करूं आनी भलायकेची माय लुर्द सायबीन आमकां समेस्तांक भलायकेन बरोवन दी आनी राखून दी म्हणून मागता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. सावंड्स आनीक लायट्साची विलेवरी केल्ल्या अजित मटी आनी पंगडाचो, सक्रिस्तीन सेवा दिवच्या विनोद बासो, फोटोग्राफी केल्ल्या स्टॅनली, व्हिडिओग्राफी डिवायन वर्ल्ड, आल्तार भुरगे, ICYM, YCS, कथोलीक सभा, SVP संघाच्या सर्व संद्यांक एकाच उतरान देव बरें करूं. आयचे सगळें कार्य सांजचे फिरगस जेप्पो आनीक व्हायट फ्लवर एसोसिएशनाच्या मुखेलपणार आयोजीत जाता. 9 दिसांचे तेर्साचें भक्तीपण आनी सर्व रितीची तयाराय ग्रोट्ट्या लागीं व्हायट फ्लवर्स एसोसिएशनाच्या संघांनी केल्या. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना हे संघाचे खुदेदार अध्यक्षीण श्रीमती जेसिंता अल्फ्रेड, मानेस विजया अल्फ्रेड तांकां हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. ह्या दिसांनी विशेष रितीन वावरलेल्या सतीश फोन्सेका आनी सर्व संघाच्या संद्यांचो हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावांत जैत हांव मागता. आयचो हो संभ्रम वर्त्या गद्दळायेन आचरण करूंक सबारशणांनी आमकां आदार दिला. प्रत्येक रितीन वेदी बॅकड्रॉप तयार केला. मेल्विन फर्नांडीस आनीक पुरशांवाचें व्हेकल ताणें दान दिलां. ताका हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. हाचे बराबर मुर्दोम दिवन आर्थीक रितीन विशेष रितीन आमकां सबारशणांनी कुमो केल्या. तांच्या सेवेक आमी आभारी आसां. कुमो केल्ल्यांक प्रत्येक रितीन आमी उपकार बावडटा आसतना मनाची वाद दिवन
मान करूंक आमी कुशी व्हरता देखून गवळी बाप्पा तावन ही मानाची वात तुमी स्विकार करची म्हणून प्रत्येक रितीन हांव उपकार बावडटां. गवळी बाप्पानी ही वात दिसय म्हणून तुमचे लागीं विनंती आसा. आयच्या सगळ्या संभ्रमांक आमकां जेवण धर्मार्थ स्पॉन्सर करता जोजो केटर्स. ह्या वर्सानय हर एका वर्सा तो आमकां जेवण धर्मार्थ दिता. तसो मलाक मानेस स्थानीक आसता ताणें मुखार येवचें आनी ही मानाची वात गवळी बाप्पा तावन स्विकार करचें म्हणून हांव विनंती करतां. जोजो केटर्स हर एका वर्सा आमकां हें जेवण धर्मार्थ दिता. जुरताळी आमी दिवया. मुर्दोम दिल्ल्यांची नांवां ह्या परी आसात. बाब दियमंती पयलो वाडो नांव नाका म्हूण एकदां न्ही. ब्रॅक्स फॅमिली नीरल ब्रॅक्स आनी कुटुंब. बाब दियमंती दुसरो वाडो जसिंता सांतोस आनी कुटुंब. ग्रेटा करवालो आनी कुटुंब. नतालिया पेना आनी कुटुंब. रोनाल्ड आयवी क्रास्ता आनी कुटुंब. हिरानेटो आनी कुटुंब. तशेंच ब्रदर पुलियेनी पयलो वाडो तेरेसा सल्डान आनी कुटुंब. शनोज आनी शमित फर्नांडीस आनी कुटुंब. शेल्टन क्रिस्तन आनी क्रिस्मिता मस्करिनस आनी कुटुंब. रूडी आनी लुसी डिसिल्वा आनी कुटुंब. एलिशा आनी एरन पायस आनी कुटुंब. जेविटा फर्नांडीस आनी कुटुंब. जास्मिन मरिया फर्नांडीस. जेनिशा स्टेला डी कॉस्टा. डोरती फ्लोरेस. ब्रदर पुलियेनी दुसरो वाडो मार्गरेट टेक्सेरा. सोनिया क्लेवर. अनिता डिसिल्वा. क्रिस्टोफर पशावो. जास्मिन बैप्टिस्ट. एलिसा डिसोजा. डॉल्फी पेन्ना. इग्नेशियस फोन्सेका. क्लाउडिया आल्फ्रेड. हृत्विक अनिक श्रेया मचादो नांव नाका म्हूण एकदां न्ही. जोसेफ अनिक तेरेसा आल्फ्रेड. चैत्रा करेरा आनी कुटुंब. सुरेश वास आनी कुटुंब. नासरेत सॅमसन आनीक एरन सॅम्युअल आनी कुटुंब. बाब जेरोम लोबो वाडो विल्फ्रेड आनीक फिलोमिना डिसिल्वा. रेनिशा स्पिनोसा. अल्फोन्स सांटोस. जॉयस सांटोस. डीनिट डिसोजा. जूलियट लोरेना. बाब बेल्लेरी वाडो सेल्मा नोरोना आनी कुटुंब. रॉयस सिकबेरा आनी कुटुंब. आर्थर आनी मॉली लोबो. आयशल आनीक ॲशल इमटी नांव नाका म्हूण एकदां न्ही. जानेडी डायस आनी कुटुंब. जेनिफर पेना नांव नाका म्हूण एकदां न्ही. वॉयलेट कुलासो आनी कुटुंब नांव नाका म्हूण एकदां न्ही. फतिमा वाडो डेसी पिंटो आनी कुटुंब. एंजल आनीक कॉलिन डिसोजा आनी कुटुंब. लविना डिसोजा आनी कुटुंब. ऑसवल्ड मेंडोन्स आनी कुटुंब. तशेंच सभारसणांनी आमच्या फिरगजेच्या बायल्या आमकां सभारसणांनी कुमो केल्या तांची नांवां ह्या परी आसात. ऑसवल्ड मोंतेरो. रोसारियो फिरगस नांव नाका म्हूण 1, 2, 3 दानी. फ्लाविया डिसोजा मिलार. वियोन आनीक रिशल डिसोजा अशोक नगर. सिस फिलोमिना मोरस नांव नाका म्हूण एकदां न्ही. स्टॅन आनी सिंथिया फर्नांडीस. जोसेफ फर्नांडीस. थॉमस डिसोजा उर्वा. ऑल्विन सिक्वेरा मिलार नांव नाका म्हूण एकदां न्ही. विलियम अराना आनी कुटुंब मिलार. रियान्ना आनीक रिया कोळूर. विल्मा पल्कावो मिलार. थॉमस प्रिसिल्ला वलेन्शिया. विन्सेंट डिसोजा कासिया. रिनिटा डिमेलो वलेन्शिया. मेरी फर्नांडीस वलेन्शिया. सना वर्गीस मिलार. सिल्विया वर्गीस मिलार. रूपेश मीरा डिसोजा मिलार. रूबन आनीक सुजाना मेंडोन्सा कासिया. एस.जे. फ्रेंड्स जेपो. शालोन आनीक शारोन डेसा. एडमंड आनीक लिने डिसोजा बिंदूर. जसिंता मस्करिनस देरेबैल. जेम्स आनीक जुलियाना सिक्वेरा बिंदूर. मॉली डायस संतेकट्टे. विनिल्डा फ्लाविया कुटिना कासिया. विक्टर कुटिना. विक्टर सिंथिया मस्करिनस. फ्लॉसी डिसोजा वलेन्शिया. आयडा वास मिलार. ट्रिस डिसोजा रोसेरियो आनीक नांव नाका म्हूण एकदां न्ही. हाचे बराबर साहित्य सणांनी इतर रितीची कुमोक आनीक सेवा गोरट्या लागीं फाटल्या 9 दिसांनी आमकां दिल्या. तांणी मुखार येवचें आनीक वात स्विकार करूंक विनंती आसा. राकेश शेट्टी. राजू डायस. ऑल्विन लोबो कुलशेखर. कासिया रेजिनाल्ड डी कॉस्ता साऊंड सिस्टम आनी तशेंच लायटिंग. प्रेम सांतोस दुबाय.
डोरिन डिसोजा रोझेरियो आयच्या दिसा बेलून आनी सगळे स्पॉन्सर तांणी केला. ग्लॅडिस बाय SJ फ्रेंड्स, नेविल नोरोना, विल्सन पल्का व मिलाग्रेस, एडविन आनी जानेट मेंडोन्सा कुलशेखर, फातिमा रिट्रीट हाऊस, सेंट एंटनी आश्रम, आयवन डिसोजा MLC, वलेन्शिया एक निवासी, मेल्विन फर्नांडीस काशिया, सुरेश वास आयच्या दिसाची फुलांची वाशा आनी फाटल्या दिसांनी वाशा तांणी दिल्यात. त्रिफोनिया फर्नांडीस, लिगरी फर्नांडीस, जुडी डिसोजा, ऑल्विन लोबो, सबीना पेरेरा, जॅक्सन अनेक चैत्रा, संजय अनेक सनोज अनेक शमित फर्नांडीस, तारानाथ, स्टॅनी फर्नांडीस, किंग्स केटरर्स, PL केटरर्स, सेलिन बर्बोसा, जॉसी अनेक ट्रिस आल्फ्रेड, मरियन प्लेटिना, शमित फर्नांडीस, जेसन प्लेटिना, एशल फर्नांडीस, निखिल अल्फोन्सो, विल्सन बासो, शेल्टन डिसिल्वा, डियोन फेरोस, ऋत्विक मचाजो, किंग्स केटरर्स, मलक पीटर डिसोजा, PL केटरर्स, लॅन्सी लोबो कुलशेखर. हाच्या दिसा हांगासर तुमी तांदळाची पॅकेट पळयतात. ह्या फेस्ताच्या संदर्भात लागीं 60 कुटुंबांक तांदूळ आनीक एक फूड किट धर्मार्थ पावीत करूंक आसतली आनी हे सगळे फूड किट तयार करूंक कुमक केलेली आसात. अशोक तावरो मचिला, संतोष तोक्कोटू, मार्टिन्स सुपर मार्केट, गोल्डिन, डॉक्टर हिल्डा कासिया, जानेट मेंडोन्सा, विन्सी डायस, बबिता डेसा, झेवियर डिक्सन मिलार, मंगळा रेस्टॉरंट. उदारमनाची दान दिल्ल्या समेस्तांचो प्रत्येक रितीन हांव उपकार भोगता. कोणायची नांव हांवें सोडल्यान जाल्यार दय करून तांणी मानाची वात व्हरूंक मुखार येवचें. प्रत्येक रितीन ह्या संदर्भात हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या जेप्पच्या बँडकारांचो परच्या 2 तारखेर बँडाचो आवाज आनी तशेंच साईच्या सगळ्या पुरशांवांक बुवा परबेन बँड तांणी दिला. त्या सर्व बँडकाराच्या तर्फेन मानेस प्रज्वल फ्रंटेरो तांणी मुखार येवचें आनी एक मानाची वात स्विकार करचें म्हणून विनंती करता. मनेस प्रज्वल फ्रंटेरो मुखार येवचें. बँडकाराच्या तर्फेन एक वात तांणी स्विकार करची. ह्या संदर्भात तांचें बँड आमकां सदांच आसा. देखून एक क्लॅप दिया. बँडकाराच्या तर्फेन कोणी मुखल्याने मुखार येत. प्रज्वल हांगा सर आसा. प्रज्वल आमच्या फिरगजेचो फामाद ट्रम्पेटिस्ट जायत्या बँडांनी तो खेळटा. हर संदर्भात ताची सेवा आमकां लाभता. देव बरें करूं प्रज्वल आनी सगळ्या बँडकारांक. हांव चिंता सगळ्यांक हांवें देव बरें करूं म्हूण सांगलें म्हूण सांगून कोणायची नांवां सुटल्यान जाल्यार दयेकून म्हाका बक्षिया. सगळ्यांची नांवां हांवें काडूंक प्रयत्न केला. काही कोणाची नांवां सुटल्यान जाल्यार दय करून तुमी तुमकां खंडीत हांव देव बरें करूं म्हणटा. हें उतर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणलें तुमकां असं म्हणलें तुमी स्विकार करचें आनी सगळ्यांक परत देव बरें करूं. हर एका फेस्ताक जायतीं सणां हांगासर तुमी येतात. आमकां बरो सहकार दितात. हांगासर सगळीं जावची कार्यक्रमां बुवापूर बँड चलोवंक तुमचो मस्त सहकार आसा. परत एक पोटी लुर्द मायेची बेसांवां, सांजुजेची बेसांवां आनी देवाची बेसांवां विशेश रितीन तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर प्रत्येक रितीन मागता. कुमक केल्ल्या समेस्तांक परत एक पोटी हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. गॉड ब्लेस यू. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसो. भगवंता मुखार मोरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. मुखार मोरये उदेशी जिविताच्या रसनराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. आज लुर्द मायेच्या परबे दिसा तुमी संतोश बरीं आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमचे ओंकार मायेचे मजतीन शासनाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात.
क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಮಾನಾಥ್ರೇ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಈ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ವಾತ ಸಾಯ್ ಮೆಕ್ಸಿ ವಾತ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಮಣನಾಥ್ ರೈ, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಲೂರ್ದ್ ಮಾತೆಯ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾದ ತಮಗೆ ಲೂರ್ದ್ ಮಾತೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಲಿ ಹಾಗೂ ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. फ्रांसिसान बरयलेलो लुर्द मायेचो बूक विक्रापाक आसा. मोल ₹50. सगळ्या लुर्द शहराची चरित्र आनीक जायते विशय तातूंत आटापून आसात. पाटी वेता आसतना तो बूक तुमकां मेळटलो. एक बुकान घेवन तुमी तो वाचचो आनीक बाब फ्रांसिसाकी तुमी सहकार दिवचो. परत हे पोटी सगळ्यांक देव बरें करूं. निमाणें गीत आमी गावया. आता अकरेचे कांतार जाल्लेंच सर्वांनी जेवणाक वेचे. जेवणाची मांडावळ ह्या परी आसतली. 6 कावंटरां आसा केल्यान पयल्या कावंटरान धार्मीक भयणींनी मात्र जेवण स्विकार करूंक वेचे. उरिल्ल्या 5 कावंटरांनी शिस्तेन कसलीच गर्दी करिनासतना जेवण स्विकार करचे. जरी तरी प्रायवंतां या पिडेस्तां आसात तर तांणी बशिल्ले कडेनच बसचे. आमचे स्वयंसेवक तुमकां तुमच्या जाग्यार जेवण हाड दितले. जेवण पाड करिनासतना सर्वांनी ददोशी जेवचे. सुमेस्तांक देव बरें करूं. लुशेरा तुवे दर्शन दिले. मागण्या प्राचिता कांका आपले. पापावीन माये कतावीन राणे पावदयेन आमकां वेचीक भुरग्यांक माये. पापावीन माये कतावीन राणे पावदयेन आमकां वेचीक भुरग्यांक माये. लुर्द माये नामान तुका सर्गिराने वंदन तुका. स्वादिक माये प्रणाम तुका. आमचे शेकाये समान तुका. मोगाळ खुदा सवे लूट साहेबिनी सांज जुजे बापा भगवान कृष्णाचे कृपे निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.